आमच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवून येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बेरी बेरी पावस सीझन 4. नमस्कार. दायची वर्ल्ड टीव्ही चॅनल आणि कविता ट्रस्ट हाणे आयोजित केल्ल्या बिरी बिरी पावस सीझन 4 या ऑडिशनाक तुमकां हांव येवकारतां. उत्तर गोंयच्या ह्या ऑडिशनांत आमकां थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र हांणी पालव दिल्लो आसा. ते खातीर तांकां हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र कोंकणी भाशेच्या संशोधन मळार, शिक्षणीक मळार आनी सांस्कृतीक मळार वावर करता. 16व्या शेंकड्यांतले जेजुईत पाद्री फादर थॉमस स्टिफन्स हांचें नांव ह्या केंद्राक दिल्लें आसा. गोंयचे तरणाटे मुखार सरचें, आपलें पावल संवसारभर पावोवचें हे खातीर हें केंद्र वावुरता. तशेंच गोंयचे तरणाटे आनीक नेटान बरोवंक लागचें, प्रिझेंट करूंक लागचें हे खातीर कविता ट्रस्ट सारकेली संस्था वावुरता. ह्या सगळ्या संस्थां मदीं कविता ट्रस्ट हे संस्थेन आनी दायजी वर्ल्ड चॅनलान एक गोंयच्या तरणाट्यांक एक बरी संद दिल्ली आसा. ती संद आयज आमी हांगा प्रस्तूत करतात. ह्या सर्तकाक तेंको मेळचो हे खातीरय थॉमस स्टिफन्स केंद्र वावुरता. बिरी बिरी पावस सीझन 4 ह्या एपिसोडांत आमकां परीक्षक ज्युरी म्हणून लाभल्यात गोंयची नामनेची साहित्यीक कवयित्री नूतनबाई साखरदांडे. नूतनबायक सगळेच वळखतात, पूण तांचो पासवर्ड हो कविता झेलो काळजाक घाय करता. तांची पासवर्ड ही कविता वाचल्यार मन सामकें भरून येता. अशे तरेची आमकां ज्युरी आमकां ह्या एपिसोडांत लाभल्यात. तांकां हांव येवकारतां. मुखार व्हरतना हांव पयले सर्तकाक आपयतां. ताचे विशीं जाणून घेवया, ताच्या कविते विशीं जाणून घेवया आनी ताच्या सादरीकरणा विशीं जाणून घेवया. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. कितेंय वायट घडलें की आमी रोखडेंच नशिबाक दोश दितात, पूण नशीब सुद्दां बदलपाक आमच्याच हातींत आसता. अशेंच तरेन मुखाल्ली कविता ह्याच आदाराचेर आसतली. जाणून घेवया कविते विशीं आनी सादर करपी ह्या सर्तका विशीं. तुजें नांव? म्हजें नांव बाय रेझी महेंद्र परब. रेझी. आनी कितें करता तूं? हांव सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हायस्कूल ह्या शाळेंत 10वी यत्तेत शिकता. 10वेक आसा. आनीक कितें आवडटा तुका? म्हाका कविता म्हणपाक, काणयो सादर करपाक आनी एक पात्री अभिनय करपाक खूब आवडटा. म्हळ्यार कलेच्या मळार तूं मुखार आसा. हय. आनी शिक्षणाच्या मळार? आसा तशें. आसा तशें. डावट आसा पूण आसा. ओके. आनी आतां जी कविता तूं सादर करतलें ती कसली आनी कोणाची? म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा अशे एके अस्तुरेक. बरोवपी भोवमानेस्त नूतन साखरदांडे. आमी बायलांनी फक्त कोणे तरी आपल्याक कितें तरी केलें हें म्हणच्या पेक्षा आपूण ताका कशी जाप दिली हें पळोवपाचें म्हाका म्हत्व दिसता, म्हणून हांवें तांची ही कविता निवडली ह्या सर्ती खातीर. आनी तुज्या योगायोगान म्हणटा तशें आमकां आयज ज्युरी सुद्दां तुमचीच कवयित्री बाय नूतन साखरदांडे हांगा लाभल्या. बेस्ट ऑफ लक. बरें जावं दी. देव बरें करूं. नमस्कार. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा अशे एके अस्तुरेक. बरोवपी भोवमानेस्त नूतन साखरदांडे. नशिबाक दोश कित्याक दिता? नशिबाक दोश कित्याक दिता? तुजें नशीब तूंच घडोवंक शीक. बेश्टीच दुका गळोवं नाका. रडटल्याकूय हांसोवंक शीक. कोणा तालार नाचूं नाका. तुजी मतां मांडूंक शीक. कोणा तालार नाचूं नाका. तुजी मतां मांडूंक शीक. मोने रावन कांयच जायना. मोने रावन कांयच जायना. एकदां तरी सत्य उलोवंक शीक. वाटेर उडोव कितलेय काटे. वाटेर उडोव कितलेय काटे. फुलां समजून चलूंक शीक. वल्या लांकडावरी धुंवरेव नाका. वल्या लांकडावरी धुंवरेव नाका. भगभगून तूं पेटूंक शीक. कोणा तालार नाचूं नाका. तुजी मतां मांडूंक शीक.
मोने रावन कांयच जायना एकदा तरी सत्य उलोवंक शीक. अन्याय सोंसले खूब जाले, अन्याय सोंसले खूब जाले, एकदा तरी तोंड उगडूंक शीक. कोणूय येत करूंक काबार दुर्गा अवतार घेवंक शीक. कोणूय येत करूंक काबार दुर्गा अवतार घेवंक शीक. कितल्योय परीक्षा दिवच्यो पडू जापो तांच्यो दिवंक शीक. कितल्योय परीक्षा दिवच्यो पडू जापो तांच्यो दिवंक शीक. जिणेक जर अर्थूच नसता अर्थ तिचो लावपाक शीक. जिणेक जर अर्थूच नसता जाल्यार अर्थ तिचो लावपाक शीक. अर्थ तिचो लावपाक शीक. अर्थ तिचो लावपाक शीक. देव बरें करूं. रेजी परब हाज्या पयलीं तुका हांवें आयकलां, तुवें कविता ट्रस्टानूय सादरीकरण करता न्ही तूं. बेंगळुरा पळयल्लें हांवें तुका. सुंदर सादरीकरण करता आनी आतांय बी तशेंच जालें. आतां हो एक योगायोग म्हणूं येता की हांव जज आसून म्हजी कविता तुवें म्हणप. कदाचीत तूं दुसऱ्याची कविता म्हणूंक शकतालें, पूण तुजे कडेन जें टॅलंट आसा तातूंत ती दुसऱ्याची कविता तूं बरी म्हणटलें आशिल्लें हाजी म्हाका खात्री आसा. सांगपाचें म्हळ्यार तुजो स्वरभेद बरो आशिल्लो. जंय तुका थांबूंक जाय आनी जंय प्रेस दिवंक जाय शब्दांचेर थंय तुवें दिलो सारको. तुज्या आवाजाचो चड उतार एकदम बरो आशिल्लो. तुजें पाठांतरूय सामकें उत्तम A1, तातूंत कांयच दुबाव ना. फक्त एकूच गजाल मातशी तुजे कडेन हाल्ली म्हळ्यार तुजी स्पीड. तुवें मातशी ती फास्ट वाचली, कळ्ळें न्ही. म्हणजे जो पयलो पॅरेग्राफान जें कितें म्हणपाचें आसता तें तूं कळच्या पयलीं तुवें दुसरो सुरू केलो, कळ्ळें न्ही. म्हणटकूच त्या पॅरेग्राफा मदीं जर मातशें तुवें गॅप घेतिल्लें ती कविता आनिकूय बरी जातली आशिल्ली. तुजी कविता बरी जाल्याच, हातूंत दुबावूच ना. आनी तुका म्हजी कविता सिलेक्ट करची कशी कित्या खातीर दिसली अशें हांव म्हणटा. तुका कांय खबर ना हांव हांगा आसतलें म्हणून, पूण ही कविता तुका आवडली म्हणजे कित्या खातीर? हय, कारण एक चली म्हणून आमी आमचे सगळे महिलांचे चलयांचे समजता आनी तुमी बरयल्ली सगळे ते रायमींग वर्ड्स आनी ती पॅरेग्राफ गजाल ती खंय आसूंक जाय ती म्हाका खूब आवडली. हांवें तुमची कविता मंगळुराक सुद्दां एकदां सादर केल्लेली आनी तेन्ना सुद्दां म्हाका खूब कॉम्प्लिमेंट्स मेळ्ळे की तुजी कविता जी सिलेक्ट केल्ली ती खुबूच बरी आसलेली म्हणून. आनी तुमी सांगलेले मॅडम हांव मतीन दवरतलें आनी फुडल्या फावटी बरें करपाचो प्रयत्न करतलें. ना, बरें जालांच, पूण आनीक बरें करपाचो प्रयत्न करतलें. गूड, बेटर, बेस्ट आसता न्ही. बेस्ट जातलें जाल्यार मातशें मदीं तुवें गॅप अशें पॉज, गॅप म्हणना, एक इल्लो पॉज घेतत जाल्यार आनीक बरो जाता. एक बरें उत्तम सादरीकरण केल्ल्या खातीर तुका खूब खूब बरपी. तुका बरो फुडार आसा आनी तुजे सादरीकरणाच्या मळार तूं खूब फुडें पावतलें. तुका खूब खूब परबी. देव बरें करूं मॅडम. तुमचोच आशिर्वाद. भिरी भिरी पावस. पावस कोणाक आवडना? सगळ्यांक आवडटा. एक पावसाचो थेंब जिणेंत पडप आनी ताचो दुस्वास करनासतना एक उमेदीचें फळ आमी मुखार व्हरप म्हणल्यार दादोसकायेची गजाल. आमचे मुखार फुडलें सर्तक आसा. जाणून घेवया तें कितें सांगूंक सोदता. बाय, तुजें नांव? म्हजें नांव मानसी प्रभट गांवकर. आनी तूं खंय रावता? हांव धुळेर म्हापसान रावता आनी गोवा युनिवर्सिटीन शिकता. गोंय विद्यापिठांत शिकता. कितें शिकता विद्यापिठांत? हांव गोंय विद्यापिठांत MA हिंदी करता, पार्ट 2 आसा. तूंय हिंदी करता. बरी गजाल. आनी तुका कोंकणीच्या मळार येवपाची आवड कशी लागली? म्हाका कोंकणी आयकपाक आवडटा, ताची कोंकणी कविता वाचपाक आवडटा, पण हांव बरयना, पण वाचपाक आवडटा. आनी आयज जी कविता तूं सादर करतली ती तुमची काय आनी दुसऱ्या साहित्यिकाची वा कवीची? ती कवीची, दुसऱ्या कवीची. दुसऱ्या कवीची. कवितेचें नांव? अशें कशें गो तूं मना, सुहास दलालान बरयलां. सुहास दलालान बरयलां. सुहास दलालाक वळखतात? ना. ओके, पळोवया ताची कविता आनी ताचें सादरीकरण. कवितेचें नांव आसा अशें कशें गो तूं मना. ही कविता बरयल्या सुहास दलालान. कापशिणीचे म्हातारेवरी तूं गो मना. कापशिणीचे म्हातारेवरी तूं गो मना. एक सेकंद एका जाग्यार कशेंच थारना. केन्ना थंगा, केन्ना हांगा, केन्ना थंगा, केन्ना हांगा, केन्ना घोग्या, केन्ना ताका. सामकेंच हाता कडेन तूं पावता. सामकेंच हाता कडेन तूं पावता. फुट्ट करून
मागीर वयर उखयता. अभ्यासातलें मन म्हजें तूं खंयच्या खंय भोंवडायता. अभ्यासातलें मन म्हजें तूं खंयच्या खंय भोंवडायता. अभ्यास जायना जातकीर म्हाका तूंच उलयता. कितल्या फावटी शिटकायलें तुका तांगेर वचनाका. कितल्या फावटी शिटकायलें तुका तांगेर वचनाका. पूण थंय गेल्या बगर चेन न्हीद पडना तुका. असलो कसलो आयला तुजेर सावार. तुजे फाटल्यान धांवन हांव जालो बेजार. असलो कसलो आयला तुजेर सावार. तुजे फाटल्यान धांवन हांव जालो बेजार. नक्षत्र पायार पडल्यावरी तूं करता. नक्षत्र पायार पडल्यावरी तूं करता. तुजे फाटल्यान धांवंक लावन खरंच म्हाका हाडटा. हाचे फुडें सांगता तुजे फाटल्यान धांवंक म्हाका फावचें ना. हाचे फुडें सांगता तुजे फाटल्यान धांवंक म्हाका फावचें ना. हेवटेन तेवटेन हेडूंक हांव तुजे भशेन बेकार ना. न्हिदेंत लेगीत तूं म्हाका धोसता. न्हिदेंत लेगीत तूं म्हाका धोसता. वेगवेगळ्या सपनाच्या दिशेनी पावयता. न्हिदेचे म्हजे खोबरे करून तुका कितें मेळटा. न्हिदेचे म्हजे खोबरे करून तुका कितें मेळटा. एक जाग्यार बसना जाल्यार तुका कोण शिणटा. कापशिणीचे म्हातारे वरी तूं गमना. कापशिणीचे म्हातारे वरी तूं गमना. एक सेकंद एका जाग्यार कशेंच थारना. देव बरें करूं. मानसी, तूं म्हापशेचे धुळेरांतलें. हांवूय म्हापशेचेच अंजा वाठारांतलें. युनिवर्सिटीन शिकता. तुका कोंकणीची आवड आसा आनी तुजें वाचन आसा हें तुज्या कवितेच्या सादरीकरणा वयल्यान कळटा. खूब सुंदर सादरीकरण केलें. कविताय बरी आशिल्ली सुहास दलालाची. सुहास दलाल एक कोंकणींतले कार्यकर्ते. ते केपें सावड्डे हांगा रावताले आनी तांणी कोंकणी खातीर खूब वावर केला. तुजें सादरीकरण सांगपाचें म्हळ्यार तूं जें पळय तुका अंतर मनांतल्यान जें सांगपा जाय आशिल्लें, ज्यो मनाच्यो वेगवेगळ्यो भावना, ते तुवें सारकें वेवस्थीतपणान सांगलां. तुजें वॉयस मॉड्युलेशन एकदम बरें आशिल्लें. तूं खंयच अडखळूंक ना अशें म्हाका दिसता. फुट्ट करून हांव उफेता ही एक लायन आशिल्ली. तुवें तें अशें दिसलें की फुट्ट करून खरेंच तें कापशिणी वेळें उफेलें काय तुजें मन. आनी मनाच्यो ज्यो लहरी आशिल्ल्यो त्यो वाचकां प्रमाणे किंवां आमचे कडेन पावोवपाक तूं सामकें यशस्वी थारला. तुका बरो फुडार आसा अशें म्हाका दिसता. तुजें सादरीकरण उत्तम जालां. त्या खातीर तुका खूब खूब परबी. थँक्यू मॅम. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. हो पावसाळो एपिसोड म्हणटकीर एक 4 उतरां पावसाचेर आनी मोगाचेर. पावस पळय कसो दाटला मळबात भरल्यांत काळी कुपां. पावस पळय कसो दाटला मळबात भरल्यांत काळी कुपां. कित्याक तूं खेळटा मोगा म्हज्या लागीं आपालिपां. कित्याक तूं खेळटा मोगा म्हज्या लागीं आपालिपां. एका कवीची ह्यो वळी म्हाका भावल्यात आनी ह्या भिरी भिरी पावसांत म्हजें मन भुलेलां. फुडलो सर्तक आमचे मुखार आसा. जाणून घेवया ताचे विशीं. तुजें नांव? म्हजें नांव श्रेजल गांवकर आनी हांव धारबांदोडा हांगा साकून आयिल्लें आसा. धारबांदोडेच्यान हय. आनीक कितें शिकता? हांव MA हिंदी करता गोवा युनिवर्सिटीन. गोंय विद्यापीठांत. हय. परतून आमकां हिंदी भाशेंतले एक स्टुडंट हांगा आयला जाचो मोग कोंकणीचेर आसा आनी कोंकणीची कविता तें आमचे मुखार सादर करतले. कसली कविता सादर करतले? मोगाची कविता आसा म्हजी आनी कवितेचें नांव आसा जोर मोगाचो. आनी ही कविता जयराम चव्हाण हांणी बरयला. तुवें हाचे पयलीं कविता बरयल्यात? हांवें कविता बरयलाच पण हांवें केन्नाच अशें कोंकणीन कविता बरयल्ली ना. हांवें हिंदीन जाल्यार बरयल्ली आसा. कित्याक म्हाका हिंदी हांव शिकता सो तितून म्हाका चड आवड आसा. आवड आसा. हय. आनी कवितेच्या भायर आनी तुका कितें आवडटा? कवितेच्या भायर हांवें काही लेख लिहिले आसा. म्हणजे काही स्टोरीज आसा हिंदीन आसा पण कोंकणीन हांवें ट्राय केल्ली आसा. पण कोंकणी अशी आमची सदीचीच कोंकणी अशी जाला पण जी आमी साहित्यान शिकता ती वेगळी आसता ही म्हाका जाणून येयल्लें आसा. आनी कोंकणीच्या मळार येवपाचें तुजें पावल कशें दिसलें तुका? म्हाका एक्चुली बरें दिसलें कारण ही म्हाजी मातृभाशा आसा आनी हांवें पयल्यांदाच ह्या हेका पावल घातलेलें आसा. सो म्हाका एक खुशी आसा की हांवें कितें तरी न्यू ट्राय केला म्हणून.
सुंदर अशी गजाल आपले मायभाशेक ते तिगोवन दवरपा खातीर आयज ह्या माचयेर आयिल्लें आसा आनीक खऱ्यांनीच ताका ताजी उमळशीक पळोवन आमकां लेगीत खुशालकाय भोगता. बेस्ट ऑफ लक, बरें जावं दी. थँक्यू सर. हांव जी आज तुमच्या मुखार कविता सादर करपाची आसा ती जयराम चव्हाण हांची कविता जोर मोगाचो. सुट्टा घाम आनी तकली थंडगार, चल्ला वखत पूण जिवाक ना थारो, आयलो वारो आनी चडलो पारो, घातला जिणेन पयसुल्ल्यान साथ, शिणशिणला जीव आनी जळटा म्हजी कात, दाटला रगत साकुळ्ळ्यात शिरो, आयलो वारो आनी चडला पारो, घामेता वारो पिसुडला ताका, घालता वारो पिसुडला ताका, घालता वारो पिसुडला ताका, बेगीन येवन हुबयता म्हाका, दिसना फातर दिसना मेरो, आयलो वारो चडलो पारो, नव्या हावेसाचो पयलो जोर, नव्या हावेसाचो पयलो जोर, चारूय दिकांनी धांवतात चोर, चारूय दिकांनी धांवतात चोर, पयलो मोगाचो पयलो जोर, पयल्या मोगाचो पयलो जोर, आयलो वारो चडलो पारो. थँक्यू. बाय सेजल, तूं धार बांदोडेच्यान आयला म्हणून मातशें म्हाका दिसता खरशेलें तूं. कांय नजो, कित्याक धार बांदोड्याक खूब पयस. हो तुजो पयलो अनुभव आनी तूं म्हणटा पयलेच फावट वाचता म्हणटकच कांय गजाली समजूंक शकता. म्हाका सांग, तुका तुजें सादरीकरण कशें दिसलें? म्हाका एक्चुली आवडूंक ना, कारण म्हाका तेजेर तितलो म्हाका प्रॅक्टीस जाय आशिल्ली, तितलो हांवें तेजेर प्रॅक्टीस करपाक जाय आशिल्ली. हांवें केल्ली, पण म्हाका कोंकणीन ती उलोवपाक त्रास जावपा लागलो, कारण म्हाका पयलू साकूनच कोणा कडेन उलयतना हांव हिंदीनूच उलयतां आनी घरांत कडेन हांव कोंकणीन उलयतां, पण म्हाजी कोंकणी घरा कडेन वेगळी आसा, कारण आमच्या गोंयांत पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्या जाग्यांची वेगळी वेगळी भशेन कोंकणी बरयता आनी वेगळे वेगळे भशेन कोंकणी उलयता. कारण आनी हांव घरा कडेन वेगळे भशेन कोंकणी उलयतां आनी हांव हॉस्टेलान रावतां, सो म्हाजे जे हॉस्टेलाची जी स्टुडंट आहा तेंची बीन वेगळी कोंकणी आसा, सो म्हाजे सगळो कोंकणीचो मिक्सचर जाल्लो आसा, सो म्हाका तें समजना. कांय नजो, हो तुजो पयलीच खेप न्ही, म्हणटकच समजूं येता दुसऱ्या फावट तूं जरूर सुदारतलें. तुजें सादरीकरण बरें आशिल्लें, मातशें आटखळ्ळें आनी तें पयले फावट खूब जाणांक जाताच, पूण तुवें एक बरो प्रयत्न केलो. आनी म्हाका सांग, तुवें म्हळें की तूं हिंदीन MA करता, तर हिंदीचे खंयचे लेखक तुका आवडटा? हिंदीची म्हाका चडशी कवयित्री आवडटा, जशी की अनामिका, मागीर कात्यायनी, म्हटल्यार तेंच्यो अश्यो कविता आसा ज्यो म्हाका म्हणजे एक स्त्रीचेर बरयता आनी त्यो म्हाका खऱ्योच म्हाज्या आमच्या ज्यो जिवनान खरें जे एका चली जावन जे जिवनान घडटा तेंच आसा तेंच्या कवितेन, सो ते म्हाका खूब आवडटा तेंच्यो कविता मोस्ट. प्रेमचंदाची कफन वाचल्या तुवें? हय हय, मुद्दम वाचची. एक सुंदर अशी हिंदीची सामकी मायलस्टोन अशी कथा, मुद्दम वाच. तूं हांगा आयलें, तुजें सादरीकरण केलें, प्रयत्न केलो आनी इतले पयसच्यान आयलें म्हणून तुजें अभिनंदन. तुका हांव बरें यश हांव दितां. बिरी बिरी पावस सीझन 4 हातूंत नवी तरणाटी पिळगी आमकां पळोवपाक मेळटात, तांची आवड पळोवपाक मेळटात, तांची उमेद पळोवपाक मेळटा. अशेंच आमचे मुखार फुडलो सर्तक आसा, जाणून घेवया ताचे विशीं. तुजें नांव? नमस्कार, म्हजें नांव रुसी परब. आनी तूं खंय रावता? हांव रावपी सांखळे, पूण सद्या हांव हॉस्टेलान रावतां तालिगांव. आनी कितें करता तूं? कितलें शिकता? हांवें BSc B.Ed केलां आनी आतां हांव MSc करतां इन फिजिक्स. आनीक तुजो आवडटो सब्जेक्ट खंयचो? तशें म्हाका मॅथ्स आनी सायन्स खूब आवडटा, पूण हें फक्त प्रोफेशना पुरती, पण म्हाजो पॅशन म्हळ्यार म्हजी कोंकणी, म्हजी मायभास. कोंकणी मायभास हें उतर आयकना फुडें इतली उमेद येता, ओंठार हांसो फुलटा. तुका तुजो खंयचो कवी तुका आवडीचो कसो दिसता?
तशें म्हाका नूतनबाई साखरदांडे, नयना आडारकर हांच्यो कविता खूब मनाक भाजता आनी तशेंच आयचे तरणाटे जशे की म्हादेव गांवकर तांची कविता खूब आवडटा. तूं ही कविता बरयल्यात? हांवें बरयल्या कविता. म्हणजे म्हाजो प्रोफेशन मॅथ्साच्या वाटेन वता आनी म्हाजो पॅशन जो आसा तो कोंकणीच्या वाटेन. म्हणटकूच म्हाका अशें दिसता की हांवें म्हाजें प्रोफेशन आनी पॅशन जें आसा तें मिसळून कविता बरोवपाक जाय. म्हणून तसो एक प्रयत्न म्हणून हांवें थोड्यो 2-3 कविता बरयल्या जातून हांवें कोंकणी भाशेन थोडे मॅथ्साचे कन्सेप्ट वा सायन्साच्या कन्सेप्टाचे उल्लेख केला. आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतले आनी ती कोणाली? आयज हांव यो रे पुता यो बरोवपी बाय नयना आडारकर हांची कविता सादर करतले. तुजे खातीर तुज्या सादरीकरणा खातीर बेस्ट ऑफ लक. बरें जावं दी. देव बरें करूं. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव यो रे पुता यो बरोवपी भोवमानीस नयना आडारकर. ह्या घराचे भरगेल्यात वाशे, ह्या घराचे भरगेल्यात वाशे, सुलच्या नळ्याचे देवला पाखे. घराचे राखूंक घरपण, घराचे राखूंक घरपण, यो रे पुता यो त्या निबान तुका पळयता. यो रे पुता यो, यो रे पुता यो. ह्या कानाप्याचेर उशाक तुज्या सदांच म्हजी माणी, ह्या कानाप्याचेर उशाक तुज्या सदांच म्हजी माणी. आयकतालो राजा भुता खेतांची काणी. जाग्या वयल्याक सूर रोट दिवंक, जाग्या वयल्याक सूर रोट दिवंक. यो रे पुता यो त्या निबान तुका पळयता. यो रे पुता यो. ह्या आंगणात रंगतालो कोयणे बाला खेळ, ह्या आंगणात रंगतालो कोयणे बाला खेळ. थंयसर साचतालो हांगा चल्लो आखो माखो तेल. तुळशीची पंटी पेटोवंक, तुळशीची पंटी पेटोवंक. यो रे पुता यो त्या निबान तुका पळयता. यो रे पुता यो. दारा दारान रंगतलो आतां शिगम्याचो खेळ, दारा दारान रंगतलो आतां शिगम्याचो खेळ. ढोल ताशे वाजतले येतलो रोमटा मेळ. शिगम्याची तळी दिवंक, शिगम्याची तळी दिवंक. यो रे पुता यो त्या निबान तुका पळयता. यो रे पुता यो. कुलदैवत तुजे सातेरी, कुलदैवत तुजे सातेरी. ह्या सातेरीची जात्रा, जात्रेक घेवन यो रे म्हज्या अपुरबाये नात्रा. कुलदेवतेचो कौल घेवंक, कुलदेवतेचो कौल घेवंक. यो रे पुता यो त्या निबान तुका पळयता. यो रे पुता यो, यो रे पुता यो. लामण दिवो पेटयता देवा गर्भकुडीन, लामण दिवो पेटयता देवा गर्भकुडीन. प्रसादाक मागता रे तुका उजवी कळी. मूळ पुरसाक पेटोवंक वात, मूळ पुरसाक पेटोवंक वात. यो रे पुता यो त्या निबान तुका पळयता. यो रे पुता यो. पयस सादयता फात्या पारार सर्ग लोकी कोमो, पयस सादयता फात्या पारार सर्ग लोकी कोमो. जीव तरसता रे तुज्या हातचो पिवंक उदका थेमो, जीव तरसता रे तुज्या हातचो पिवंक उदका थेमो. वतना म्हाका खान दिवंक, वतना म्हाका खान दिवंक. यो रे पुता यो त्या निबान तुका पळयता. यो रे पुता यो, यो रे पुता यो, यो रे पुता यो. देव बरें करूं. रुसी, तूं खूब वर्सां जालीं कोंकणी कविता सादर करता. हांवें खुबदां आयकलां आनी प्रत्येक फावट जेन्ना तूं सादर करता तेन्ना तूं कवितेक योग्य जस्टीस, योग्य न्याय दिता. नयना आडारकाराची ही कविता हांवें आयकल्या आनी तें बी सामकें आपलो जीव दिवन ही कविता म्हणटा. त्रिवेणी म्हणून एक कविता सादरीकरणाचो आमचो कार्यक्रम आशिल्लो, म्हणजे हांव नयना बरोबर सादर करतालीं आनी त्या त्रिवेणी कार्यक्रमान नयना यो रे पुता यो म्हणटालेंच. तेन्ना सगळ्यांचें काळीज कळवळटालें. आजूय ही कविता जेन्ना तुवें सादर केली तेन्ना म्हाकाय हयनयशें एक दूख आयलें. हाजो अर्थ की तूं ती कविता सादर करपाक सफल जालें. देव बरें करूं. तुवें आनी खुपूय तुवें एकदम एक्स्ट्रीम अशें तुवें एग्रेगेशन करूनय तशें म्हणूंक ना, म्हणजे खूब असो तावानूय ती म्हणूं ना. जाय तितली थंडपणान जें तुका पावोवपाक जाय तातलो भितरलो अर्थ तो तूं पावोवपाक सामकें सक्सेसफूल जाला. तुजें वॉयस मॉड्युलेशनूय एकदम बरें आशिल्लें, पाठांतर तर उत्तमूच. सगळे वटेन तुवें ह्या कवितेक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. तरी तूं म्हणटालें कितें तरी काडटाच. फक्त एक निमाणो जेन्ना निमाणें कडवें आसा पळय तो क्लायमॅक्स आसता तेन्ना तो क्लायमॅक्साक मातशी पॉज दिवन ताजेर मातसो स्ट्रेस दिवंक जाय.
बरो जाला क्लायमॅक्स, पूण तो आनिकूय मातसो तुवें स्ट्रेस दिवन म्हळ्यार आनीक बरें जावपाचें. आनीक तुका बरो फुडार आसा रुसी. देव बरें करूं आनी मॅडम. तूं अशेंच वेगवेगळ्यो कविता वाच, वेगवेगळ्या कवींच्यो कविता वाच. तूं अशें म्हणनाका तूं सायन्स फिल्डान, हांवूय एक सायन्स फिल्डान गेल्लें एका वेळार, म्हाका याद आसा. पूण तें आपलें पॅशन तूं सायन्स फिल्डान आसूं तुजें, हांव बँकेन नोकरी करी, बँक नोकरी आनी काव्य कविता साहित्य हें सगळीं 2 टोकां. तरी सुद्दां तें करुनूय हें तुज्यान करूं येता. तूं कविता बरोवपाक लाग दाखयता. हांव तुका सांगता, जेन्ना वेळ मेळटा तेन्ना कविता बरोवपाक लाग. एक बरें तुका म्हणजे सादरीकरण तूं करताच दुसऱ्या कवितेंच्यो, तुज्याय कवितांचें सादरीकरण करूंक मेळटलें तुका. तूं कविता बरोवपाचो प्रयत्न कर. तूं बरयता म्हाका खबर आसा, आनिकूय बरय आनी अशेंच फुडें फुडें वच. आमचे तुका आशिर्वाद. देव बरें करूं. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. बाय तुजें नांव? म्हजें नांव कुंतल आनी हांव युनिवर्सिटीन MA इन हिंदी करता. म्हणल्यार तूं हिंदींतल्यान शिक्षण घेता. हय. आनी तूं आयज ह्या माचयेर येवपाचें कारण? हय, बिकॉज कोंकणी आमची मायभास न्ही, सो आमच्या मायभासेकूय प्रेरीत करपा खातीर आयला. हय. ओके. आनी आयज तुज्या कवितेचें नांव कितें? म्हाज्या कवितेचें नांव एक घर कोसळूंक पावलां. एक घर कोसळूंक पावलां. कोसळूंक पावलां. हय. सुंदर कविता आसतल्यो अशी हांव आस्त धरतां. तूं रावता खंय पूण? हांव कुंकळ्यान रावतां. कुंकळ्या म्हणल्यार मंगेशी सायड. मंगेशी हय. म्हणल्यार उत्तर गोंयांत. हय. आनी घरा कोण कोण आसतात? घरा हांव, म्हाजी मम्मी आनी भयण आसा. भयण आसा. हय. सो आवड तुका कोंकणीची कशी लागली? म्हाका आवड म्हटल्यार म्हाका कॉलेजीच्यानूच आवड लागलेली कोंकणीचें वाचता वाचता. तशीच. हय. आनी आतां मेरेन कितल्यो कविता बरयल्यात? कोंकणीन? ना, कोंकणीन एकूय बरोवंक ना. आनी आयज सादर करतली ती? ती दुसऱ्यांची कविता. ओके. मुद्दामूच पळोवया ताची कविता जी सादरीकरणाक ते करतले आनीक आमच्या ज्युरी कडल्यान ताका कितें रिस्पॉन्स मेळटलो. नमस्कार. आयज हांव तुमच्या समोर राजय पवार हांची कविता सादर करता. कवितेचें नांव जावन आसा एक घर कोसळूंक पावलां. ह्या घराचो घरधनी आतां फ्लॅटांत रावता. ह्या घराचो घरधनी आतां फ्लॅटांत रावता. पण बाबडें घर मात दार उगडें दवरून वाट पळयत आसा केन्नासान. पण बाबडें घर मात दार उगडें दवरून वाट पळयत आसा केन्नासान. ताका घडय लज दिसता जावय ह्या कुडकुटांत रावपाची. ताका घडय लज दिसता जावय ह्या कुडकुटांत रावपाची. त्याच्या पावलांचो आवाज आयकूंक घरापाके कान फाकारून राविल्ले. ताच्या पावलांचो आवाज आयकूंक घरापाके कान फाकारून राविल्ले. पूण ताची पावलां दिसलीच ना. पूण ताची पावलां दिसलीच ना. ताका घरा परस जड फ्लॅटूच चड भावता. ताका घरा परस चड फ्लॅटूच चड भावता. जाल्यार घरानय म्हणून कित्याक वाट पळोवची. जाल्यार घरानय म्हणून कित्याक वाट पळोवची. आतां घरापाके बिरगळ्ळा. वाश्यांक बरट लागला. वण्टीक चिरो पडला. घर कोसळूंक पावलां. घर कोसळूंक पावलां. कोसू दी ताका, जावू दी मातयेन भरवण. त्या निमतान तरी घरधन्यांची पावलां पावल्यार पावली. कोसू दी ताका, जावू दी मातयेन भरवण. त्या निमतान तरी घरधन्यांची पावलां पावल्यार पावली. देव बरें करूं. तुवें आज पळय जी कविता सादर केली राजय पवाराची. राजय पवार कोंकणींतलो एक बरो संवेदनशील कवी आनी ताजी कविताय ही खूब बरी आशिल्ली. तुजें सादरीकरण खूब बरें जालें. फक्त मातशी बोटां मातशी हालताली ती तुवें मातशें दुसरे फावट टाळपाची. आनी तुका जें सांगपाचें आशिल्लें आनी ज्यो भावना त्या घर कोसळटा पळय ताज्यो भावना तुका भितरल्यान हाडपाचें आशिल्लें तातूंत तुवें प्रामाणीकपणे खूब प्रयत्न केला. एकंदरीत पयले फावट जावनूय तुजो हो प्रयत्न खूब बरो जालो. तुका खूब खूब परबी. देव बरें करूं मॅम. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. शेणला म्हजें हांव, शेणला म्हजो गांव. खरेंच आमचो गांव सांडला. खरेंच
आमचे गांवचें गांवपण शेणलां काय आमी ह्या कॉन्क्रिटाच्या जंगलांत आमी सांडल्यात हाची जाप दर एकल्यान सोदूंक जाय. ह्याच विशयाचेर फुडली कविता आसतली, पूण ताचे पयलीं जाणून घेवया सर्तका विशीं आनी ताच्या जिणे विशीं. तुजें नांव? म्हजें नांव दिक्षिता फडटे. आनी करता कितें तूं? हांव MA हिंदी करता सद्या गोवा युनिवर्सिटीन. गोंय विद्यापिठांत. आनी कितले मेरेन तुवें कविता बरयल्या? कितल्यो कविता बरयल्या? हांवें कोंकणीच्यो तश्यो बरोवंक ना, हांव हिंदीच बरयता. चड अश्यो ना, पण बरयल्या आनी हांवें सादर सुद्दां केल्या. हय. आनी बिरी बिरी पावस ह्या एपिसोडांत तूं पयलेच खेपे आयला? हय, फर्स्ट टायम. हां. आनी आवडटो लेखक खंयचो तुजो? दामोदर लोटलीकर. तेजी कविता आयज हांव प्रस्तूत करतलें. कवितेचें नांव? खंय गेलो म्हजो गांव. आनी खंय रावता तूं? हांव खोर्जुया गांवांत रावता. तूं गांवांतच रावता आनी गांवचेर आदारीत आशिल्ली कविता तूं ह्या वेळार सादर करतलें. बरें जावं न्ही? बेस्ट ऑफ लक. बरें. नमस्कार. हांव तुमच्या मुखार दामोदर लोटलीकरची कविता गांव म्हजो खंय गेलो ही प्रस्तूत करता. वर्सां जालीं खूब, कांयच कळ्ळें ना. म्हज्या गांवचे लोक परत मेळटले. अकस्मात म्हाका पळोवन अजापतले हेच उमळशिकेन हांव परतलो गांवां. म्हजो गांव, गांवचे म्हजे लोक खंय शेणले कोण जाणा. खूब खेळ्ळे आमी हांगा. कबड्डी, खो खो, लगोरी खेळ्ळे गोयंटेबार आनी गड्ड्यांनी. घरांत गुल्ल खेळूंक ताबलांनी, कागांनी, लिपचेल्यांनी तेन्नाचे ते सवंगडी. गर्देत खंय शेणले कोण जाणा. जळीमळी धोलताल्यो माडाच्यो ओळी. खंय गेली ती हास्ती तळी. बोरा, चिचो, तोरा पुनायत भोंवताली शाळेंतली पोरां. शाळाय ना, खळय ना, मळय ना. घडले कशें, घडयले कोणे कोण जाणा. एका फाटोफाट एक उगडास येता. मन म्हाजो भितरल्या भितर कासावीस जाता. कॉलनींतलो पांजरो आतां जीव अस्वस्थ आता. धन्यवाद. बाय दिक्षिता. मातशें नर्वस जालें. हय न्ही, पयली खेप म्हणून जाता तशें, कांय हरकत ना. तुवें ही दामोदर लोटलीकर हाची कविता कित्या खातीर वेचून काडली? मिस, आजकाल आमचे जे गोंय आसा पळय तें खूब बदललां. तितूंतले म्हणजे आमची जी संस्कृती आसलेली ती थोडी थोडी बदलत गेली. त्या खातीर आनी ती गजाल जी आमी सगळींच नोटीस करता म्हणून म्हाका ती कविता खूब आवडली. आनी आमच्या गोंयान आतां खूब शहरीकरण सुद्दां खूब वाडलां म्हणून एक ती. आतां तातूंत कोयणे बालांनी, ताबलांनी, गड्ड्यांनी अशे शब्द आयल्या. तुका खबर आसा ते? गड्ड्यांनी बीन ते खेळ आसता न्हू एक प्रकारचे. कोयणे बाल खबर आसा? ना मिस. आमच्या वेळा आशिल्लो ल्हानपणान कोयणे बाल. एक बाल आसताले आनी कोयणो ते घेवन अशें करून ते उडोवप. आनी ताबलांनी खबर आसा? ना मिस. एक ताबूल फळे म्हणून आसतालें आनी तागेर ताबलां ती अशी उडप आत्ते परते. हे आमचे पयलीं म्हणजे एक 40-50 वर्सां पयलींचे हे खेळ तेन्ना खेळटाली. ते कवी तो याद करता. म्हणजे तो कवी बी म्हाका दिसता तेन्ना तो खेळ्ळा. म्हणजे तो कवी सिनियर ज्येश्ठ कवी आसतलो दामोदर लोटलीकर. तर तुजें सादरीकरण बरें जालें अशें म्हणना. मातशें पाठांतर जाल्लें जाल्यार खूब बरें जावपाचें. नर्वसनेस येताच, कांय हरकत ना. म्हणटकच तूं हाज्या फुडें जेन्ना येतलें तेन्ना सारकें तयारीन यो आनी इल्ली प्रॅक्टीस कर. बरें दिसतलें. बाकीचे कशें करता तुवें बाकीच्याचें पळयलां आसतलें परफॉर्मन्स अशें. तुजें बरें जालां. तुका एक्सप्रेसीव तुजो फेस म्हणजे तुजें तोंड एक्सप्रेसीव आसा. तुका जें सांगूंक सोदता तें तूं बरें एक्सप्रेस करून सांगता. आनी सारकें बरें पाठांतर जालें. आनी जर तुका आत्मविश्वास आयलो जाल्यार तुजें उत्तम जातलें हाजे फुडें. हाजी म्हाका खात्री आसा. तुका फुडाराक खूब खूब परबी. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. एक आस दुखिल्ल्या मनाची. एक आस दुखिल्ल्या मनाची मनात साठून आसा याद. आमी
वांगडा सारिल्ल्या काळाची. ही उतरां हांवें कित्याक म्हटल्यात मुखार कळटलेंच. असोच एक सर्तक एक भावनीक कविता आमच्या मुखार घेवन येतलो. जाणून घेवया ताचे विशीं. बाय, तुजें नांव? म्हजें नांव राही पुरुषोत्तम नायक. आनी तूं कितलें शिकता? हांव 12वेन शिकता. 12वेक आसा. आनी तुका कितें आवडटा? म्हाका डान्सिंग, एक्टींग, बूक रिडींग. कलेच्या मळार तूं मुखार आसातच. आनी शिक्षणाच्या मळार? त्यान फुडें. ताज्याकय मुखार आसा. बरी गजाल. म्हणटकीर आयज तूं ह्या माचयेर उबें आसा. खंयची कविता सादर करतलें? मरणाक ताच्या रडटाली. मरणाक ताच्या रडटाली. आनी ताजो लेखक कोण? महादेव गांवकार. महादेव गांवकार. बरी गजाल. बरें जावं न्ही. बरें सादरीकरण कर. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. नमस्कार. कवितेचें नांव जावन आसा मरणांक ताच्या रडटाली. कवी महादेव गांवकार. हात जोडून देवा कडेन घोवाक बरें मागताली. हात जोडून देवा कडेन घोवाक बरें मागताली. अकस्मात तिच्या दोळ्या मुखार घोवाची कूड येताली. अकस्मात तिच्या दोळ्या मुखार घोवाची कूड येताली. 7 जन्म वांगडा रावपाची सपना जेन्ना तुट्टाली. 7 जन्म वांगडा रावपाची सपना जेन्ना तुट्टाली तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. काळीज पेटोवन दोळ्यांतल्यान घळा दुकां वावयताली. काळीज पेटोवन दोळ्यांतल्यान घळा दुकां वावयताली. हातीर हात मारून जेन्ना तिच्या हातीची कांकणां फुट्टाली. हातीर हात मारून जेन्ना तिच्या हातीची कांकणां फुट्टाली तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. पयली कपलभर कुकूम लावन सवाशीण म्हणून मिरयताली. पयली कपलभर कुकूम लावन सवाशीण म्हणून मिरयताली. आतां धपक्यान कोणचो तरी हात लागून तिच्या कपलाचो कुकूम पुसताली. आतां धपक्यान कोणचो तरी हात लागून तिच्या कपलाचो कुकूम पुसताली. तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. सकाळी फुडें न्हावन धुवन पुजा पाठ करताली. सकाळी फुडें न्हावन धुवन पुजा पाठ करताली. आतां 4 बायलां तिका बळजबरीन न्हाणयताली. आतां 4 बायलां तिका बळजबरीन न्हाणयताली. तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. सौभाग्याचो अलंकार चडोवन निमणी तिका सजयताली. सौभाग्याचो अलंकार चडोवन निमणी तिका सजयताली. शेजारची बायलां निमणी तिची ओटी भरताली. शेजारची बायलां निमणी तिची ओटी भरताली. तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. तेन्ना जिवाचो आकान करून ती मरणांक ताच्या रडटाली. आतां ना पुजा ना पाठ ना खेळपाक उमेदीचे माण. आतां ना पुजा ना पाठ ना खेळपाक उमेदीचे माण. संवसाराची गाडी चलोवपाचो आतां आयला तिचेर ताण. संवसाराची गाडी चलोवपाचो आतां आयला तिचेर ताण. आनी ह्या समाजा कडल्यान एक नवीन नांव पडलें तिका राण. आनी ह्या समाजा कडल्यान एक नवीन नांव पडलें तिका राण. माथ्यार तिच्या दवरून गेलो दादलो सौभाग्याचें रीण. माथ्यार तिच्या दवरून गेलो दादलो सौभाग्याचें रीण. ताट मानेन जगपाची आतां सोंपली तिची जीण. ताट मानेन जगपाची आतां सोंपली तिची जीण. बायलां खातीर खरोच वायट आसता हो खीण. बायलां खातीर खरोच वायट आसता हो खीण. घोव मेल्या उपरांत ताच्या वांगडा मरता एक सवाशीण. घोव मेल्या उपरांत ताच्या वांगडा मरता एक सवाशीण. मरता एक सवाशीण. मरता एक सवाशीण. देव बरें करूं. राही. येस. खंय रावता? पालये, पेडणे, गोवा. पेडण्या. आनी शिकता खंय? हरमल शिकता. हरमल कॉलेजीन. हय. महादेव गांवकाराची ही सुंदर कविता हांवें आयकल्या ताच्या तोंडांतल्यान खूबदां. आनी तुजें कौतूक करपाचें म्हळ्यार ही 46 ओळींची कविता. बरी व्हडली, 46 लायन्स. आनी ह्यो कविता, ह्यो 46 लायनी तुवें सामक्यो पाठ करून म्हणप. आनी ते बी पाठ करता आसतनाय बी तुवें तातले जे भाव आसा ते तुज्या तोंडांतल्यान, तुज्या काळजांतल्यान ते हाडप, हें खूब कौतूक करपा सारकें. कविता सुंदर जाली. तुजें सादरीकरण पावणे पेण्यार सारकें आशिल्लें. जंय म्हणजे तुका जंय थांबूंक जाय थंय थांबलें, जंय वाडूं जाय थंय वाडलें.
फक्त तुज्या आवाजाचो पीच मातसो मोठो दवरिल्लो, म्हणजे तो कमी जाल्यार जातालो, म्हणजे तुजे शब्द पावताले अशें न्ही ते मोठ्या मोठ्यानूच वाचूंक जाय अशें ना आशिल्लो, पण इल्लो जर मातसो कमी जाल्लो कविता सुंदरूच तुका सामकी काळजा मेरेन पावली. मुख्य म्हणजे ते जे इमोशन्स आसा पळय, इमोशन्स त्या कवितेन आसा, ते इमोशन्स सगळे तुवें तुज्या वाचपान हाडले आनी तुवें ती तुजीच काणी अशी तुका दिसली. आनी एका सवायशिणीचे जे घोवाच्या मरणा उपरांत जाता ते दुख्ख ते व्यक्त करपाक तूं सामकें 100% तुवें तुज्या ह्या कवितेन दिलें. तुजो पयलोच का हाज्या पयलीं म्हाका दिसलें तुवें हाज्या पयलीं आसूं जाय बिरी बिरी पावसान घेतला भाग? ना ना, कोंकणीन ना, पूण कविता सादरीकरण केल्या. कोंकणीचेर तुजें प्रभुत्व बरें आसा, म्हणजे तुजे शब्द उच्चार सामके स्पश्ट आसा आनी तुका म्हणजे खंयच तूं अशें अडखळना. आनी म्हाका कौतूक तुका परबी खूब खूब. एक बरो प्रयत्न, सुंदर प्रयत्न तुजो सक्सेसफूल जाला, यशस्वी जाला अशें हांव म्हणटा. आनी तुका तुज्या फुडल्या फुडाराक तुका खूब यश बाळगिता तुका. थँक्यू. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. कोंकणी भाशेचो वावर तरणाट्याच्या हातीत आसतना वा मुखार व्हरतना एक अभिमान दिसता. आनीक ही तरणाटी भुरगीं आयज आपलें साहित्य किंवा हेर कवी वा लेखकांचें साहित्य ह्या माचयेर सादर करतना तांकां पळोवन उमेद भोगता. ह्या भुरग्यां मदीं वा ह्या तरणाट्यां मदीं जी उमळशीक आसा ती उमळशीक अशीच मुखार वचूंक जाय आनी तांचें गिन्यान आनीक वाडूंक जाय. बाय, तुजें नांव? म्हजें नांव समिधा ज्ञानेश्वर गावस. आनी तूं कितलेक शिकता? 11वीक. खंय रावता? मांद्रे. मांद्र्या. आनी तुका कितें आवडटा? डान्सिंग, सिंगींग. आनी साहित्य, लिटरेचर, कविता आवडटा. आनी आयज तूं खंयची कविता हांगा सादर करतलें? माती. माती ही कोणे बरयल्या? गोविंद मोपकार. गोविंद मोपकारांनी बरयल्या. तूं खंयचे शाळेंत शिकता? पूण हरमल पंचक्रोशी थंय शिकता. गोविंद मोपकार हांणी बरयल्ली माती ही कविता आयज हे सर्तक आमचे मुखार सादर करतले. तुका बेस्ट ऑफ लक. जोरान जावन. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा माती. कवी गोविंद मोपकार. म्हज्या भुंयेचे तांबडे मातयेचो म्हाका अभिमान आशिल्लो. म्हज्या भुंयेचे तांबडे मातयेचो म्हाका अभिमान आशिल्लो. फक्त तो मेरेन जेन्ना इतिहासाची पानां हांवें परतूंक नाशिल्ली, चाळूंक नाशिल्ली. फक्त तो मेरेन जेन्ना इतिहासाची पानां हांवें परतूंक नाशिल्ली, चाळूंक नाशिल्ली. आतां हुस्क्यार हुस्को हेच तांबडे मातयेचो, तातूंत जल्मल्ल्याचो, जल्मतल्याचो. आतां हुस्क्यार हुस्को हेच तांबडे मातयेचो, तातूंत जल्मल्ल्याचो, जल्मतल्याचो. कारण म्हाका कळून आयला हेच भुंयेंत, हेच मातयेंत तांचें रगत विरगळ्ळां. कारण म्हाका कळून आयला हेच भुंयेंत, हेच मातयेंत तांचें रगत विरगळ्ळां. घळा तळा तेन्नाच्यान आयज मेरेन वली आमची झुजां मळा. कोण जाणा रंगोवपी ती रणंगणां. रगत जांचें मेळून भुंयेर सदांच कणा. कोण जाणा रंगोवपी ती रणंगणां. रगत जांचें मेळून भुंयेर सदांच कणा. युगा सावन हांगा असुरांचो घात जाला, राक्षसांचो नाश जाला. युगा सावन हांगा असुरांचो घात जाला, राक्षसांचो नाश जाला. तरी लेगीत तांचेच रगत भुंयेन म्हज्या मुळून गेला. कलियुगातली भूंय म्हजी पापान तांच्या तांबडी जायत गेल्या. कलियुगातली भूंय म्हजी पापान तांच्या तांबडी जायत गेला. सगळी ही आदली पानां महाभारतांतली घना. सगळी ही आदली पानां महाभारतांतली घना. घडये त्याच बीचे भात जाला, मनीस राक्षस असूर जाला. घडये त्याच बीचे भात जाला, मनीस राक्षस असूर जाला. जुजातीच वेगळी रुपां. बलात्कार, भ्रष्टाचार, मारामार
हीच बुयर चेपा. झुजातीच वेगळी रुपां, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मारामार हीच बुयर चेपा. भोगपाची वेगळी तपा, भोगपाची वेगळी तपा, आतंकवाद बांदता खेपा. सैन्याची जीण म्हज्या जाला सामकीच लपा लपा. सैन्याची जीण म्हज्या जाला सामकीच लपा लपा. एकूच हुस्को म्हाका आतां, एकूच हुस्को म्हाका आतां नवें युग घडोवचो. रक्तांतलो मत हो आतां कसो जिरोवचो. रक्तांतलो मत हो आतां कसो जिरोवचो, आतां कसो जिरोवचो, आतां कसो जिरोवचो. देव बरें करूं. समिधा, कशें जालें दिसता तुजें सादरीकरण? ओके 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 ना, बरें जालें. गोविंद मोपकर तुजो टिचर हरमला शिकयतालो तो. गिरी रावता हांगा लागींच आनी बरो कवी. ताजे कविता बऱ्यो आसता. आनी तुवें कित्या खातीर मोपकाराची कविता सिलेक्ट केली? हे कविता बद्दल महाभारतान जशें मारामार, राक्षस असुरांचे जशे घात नाश जातालो, पूण आतांच्या काळान पळोवपाक गेल्यार भ्रश्टाचार, मारामार अशें म्हणून तुका आवडली ही कविता. कविता बरी आसा. माती नांवाचो एक कविता संग्रह आसा, खबर आसा तुका कोणाचो तो? ना. आमचे एक कवी आशिल्ले फामाद रमेश वेळुस्कर, तांचो माती ह्या नांवाचो कविता संग्रह आसा आनी ताणें मातयेचेरूच सगळ्यो कविता त्या संग्रहान बरयल्या. सादरीकरण तुजें उत्तम जालें, बरें जालें. पाठांतर बरें आशिल्लें. तुज्या आवाजाचें मॉड्युलेशन सुद्दां बरें आशिल्लें, जाय तशेंच. म्हणजे खंयच अशें अडखळिल्लें तूं म्हाका दिसूंक ना. आनी तुवें मदीं ताज्या गोविंदाचे कवितेंत रुपां, चेपां, तपां, खेपां, लपा लपा आयला, ते बी तुवें जाय तशेंच सारकें तें स्पश्ट उच्चार केले. हांव पळयतालें तूं उच्चार खंय चुकता काय म्हणून, कित्याक मातशी उच्चाराक खूब लक्ष दिवंक जाय ह्या कवितेन. पूण तुवें खंयच चुकूंक ना म्हाका दिसलें. त्या खातीर तुका परबी. आनी अश्योच तूं बिरी बिरी पावसान आनी फुडेंय बी अशेंच हातून भाग घेवचो तुवें. सादरीकरण तुका उत्तम आसा आनी तुका आवाजूय बरो आसा. तूं गायता बी गो? हय. पळय म्हाका कशें कळ्ळें, हांव काय तुका वळखना. म्हाका तुज्या आवाजाचेरूच कळ्ळें की तुका गाणें येता आसूंक जाय, कित्याक तुज्या आवाजाचें मॉड्युलेशन बरें आसा. तुका गायनानूय बरो फुडार आसतलो. आनी कवितेनूय नव्यो नव्यो कविता वाच. पयलींच्या मनोहर बाब, बाकी बाब हांची कविता वाच. आनी अशेंच जंय जंय तुका संदी मेळटा थंय थंय सादरीकरणान तूं भाग घे. तूं जरूर फुडें पावतलें. थँक्यू. आमी आतां निमाण्या पावण्यार पावल्यात. सगळ्यांत पयलीं हांव 12 ते 25 वर्सां पिरायेच्या सर्तकांक सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. एका परस एक कविता तांणी सादर केली, तांची उर्बा आनीक वाडटली हातूंत मात्तूय दुबाव ना. ह्या एपिसोडाक आमकां परीक्षक ज्युरी म्हणून लाभिल्ली नामनेची कवियत्री साहित्यीक नूतनबाई साखरदांडे हांकां आमी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच दायची वर्ल्ड जो संवसारभर फाकला, ह्या सगळ्या व्ह्युअर्सांक दायची वर्ल्डाच्या तशेंच कविता ट्रस्ट हांच्या बरे मागप्यांक सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटात. मुखाल्ले एपिसोड फुडल्या सप्तकांत जातलो. ह्या सप्तकांत परतून मेळुया इतलें सांगतना हांव तुमचो निरोप घेता. परतून मेळुया फुडल्या सप्तकांत नव्या एपिसोड घेवन. देव बरें करूं.
दुखी बेजार आयलास मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रास काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस Biri Biri Paws, Season 4.